नमस्कार. ग्राउंड रिपोर्टाच्या नव्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही जाणा की ग्राउंड रिपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी वतात, थंयच्यो इंडस्ट्रीज भोंवतात आनी तेंचे प्रॉब्लम्स जाणा जावन घेतात. आयज आमी आसा मडकय IDC हांगासर आनी हांगासरल्यो इंडस्ट्रीज आज आमी भोंवतले आनी थंयचे प्रॉब्लम्स तेंकां तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसा हे सगळे जाणा जावन घेतले. म्हणजे इंडस्ट्रीन नांव स्वर्णमुद्रा मल्टीग्राफिक्स. आमी कॉरुगेटेड बॉक्सीस करता आनी आमी 2018तल्यान हांगा आसा इंडस्ट्रीन. आमी 2013 सुरू केली, पण 18 आमी मडकय इंडस्ट्रीन आसा. कितें कितें प्रॉडक्ट्स आसतात सर तुमचे? आमी कॉरुगेटेड बॉक्सीस मॅन्युफॅक्चर करता, जे मोस्टली म्हणजे फार्मास्युटिकल किंवा फिशरीज इंडस्ट्रीज सेकंडरी प्रोडक्ट फॉर पॅकेजींग. कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां मेजर हांगासर? हांगा आमकां इंडस्ट्रीन मेजर प्रॉब्लम म्हणजे तर लायट खूब फ्लक्च्युएट जाता, म्हणजे बिकॉज ऑफ आतां ते चेंज करपाचें अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा, सो तातूंत ते म्हणटा रिजॉल्व जातले, बट फ्लक्च्युएशन्स खूब जाताले. सो प्रोडक्शन लॉस, लेबर लॉस अशें, किंवा इवन एकदां टायम लायन कितें झप्पकून दिवपाचें आसा तेन्नाच लायट गेली जाल्यार खूब वेळ येना. सो हो एकदां इशू जाता. उदकाचो म्हणजे एक्चुली आमकां उदक चड लागना, म्हणजे इंडस्ट्रीक उदक चड लागना. उदक आमकां हार्डली म्हणजे नॉमिनल डॉमेस्टीक युजाक लागता, प्रोडक्शनाक लागना. पूण तरी सुद्दां आसतना आमकां म्हयन्यांतल्यान 1-2 टँकर मागोवचो पडटा, बिकॉज सॅटर्डे संडे तर उदक येत ना. आनीक जर एक सोमारा किंवा शुक्रारा जर सुटी असली गव्हर्मेंटची तर कंटिन्युअस 3-4 दीस उदक ना जाता, आनी ते बी हार्डली दिसाक 1 वर उदक येता. कंटिन्युअस चड येना उदक आमकां. सो इवन डॉमेस्टीक आमकां एक म्हयन्यांतल्यान 1 ते 2 टँकर हाडचेच पडटा. आमी ऑलरेडी इशू रेज केल्लो फाटल्या IDC कनेक्ट इव्हेंट जाल्लो, हो इशू रेज केल्लो आनी MDन आमकां सांगिल्लें की तें जातलें, की आतां कितें नवीन पायपलायन ले करपाचें आसा जातलें म्हणून. बट आसा इन पायपलायन अजून तरी जावना, रिजॉल्व जावना. स्कील लेबराचो इशू आसा, बट बेसिकली कशें जाला की आमकां गोंयकार लेबर स्किल्ड अशें खूब कमी मेळटा. स्पेशली दादले तर मेळत ना, जेंट्स मेळना. लेडीज मेळटा, लेडीज म्हणजे जेंट्सूय आसा, बट आमी रिलाय जावं शकना गोंयकारांचेर. कित्याक जाता कशें की आमचे आयटम कसो आसता की सडनली इंडस्ट्री सांगता की आपल्याक धाडून दी, आमकां त्या प्रमाणे दीस रात करून करचें पडटा. सो आमकां भायल्या लेबरांचेर रिलाय जावचें पडटा. आतां खूब इन्फ्लो, म्हणजे जसो नॉर्थाक खूब UP BR खूब डेव्हलपमेंट जाता, सो हांगा लेबर इन्फ्लो खूब कमी जाला. सो त्या खातीर स्किल्ड लेबराचो खूब इशू जाता. नवीन जो MD आयला IDCचो, सो ही इज व्हेरी प्रोएक्टीव. सो ताणें IDC कनेक्ट इव्हेंट घेतले ना, हे उदकाचे, स्ट्रीट लायटीचो हो इशू आमी मानिल्लो ताचे कडेन. सो ताणें तो रिजॉल्व करता आसा, तर तांचे कितें तरी लिगल फॉर्मेलिटीजान उरला, म्हणजे ते हँड ओवर करपाची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अशें कितें. बट हय, आमकां खूब त्रास जाता हाजो. कित्याक जाता कितें की काळोख बेगीन जाला आनी कितें आमचे 5:30 सुट्टा, बट जेन्ना लोड चड आसता आमी 1 वर ओटीक दवरता लेडिजांक, तेन्ना काळोख जाल्या कारणान आमकां तांकां घरा कडेन पावोवप पर्यंत फेसिलिटी प्रोवायड करची पडटा. आनी प्रोवायड आमची MSME आशिल्ल्या कारणान तशी आमची कितें ओन गाडी बी अशी ना, सो म्हाका स्वताच्याच गाडयेन तांकां व्हरून पावोवची पडटा प्रत्येकाक. कळ्ळें? कित्याक झप्पक कशें आसा, बायल मनीस म्हणटा वाटेर वतना कोणीय सोरोप येवन कितेंय म्हळें किंवा कितेंय केलें जाल्यार आमचें नापण आनी आमकांच एक हें न्ही. सो त्या खातीर आमकां ही एडिशन सपोज जाल्यार स्ट्रीट लायटी जर जाल्यो जाल्यार ते तांचे ती मॅनेज करूं शकतली. सो ते जावप खूब गरजेचें. कळ्ळें? दुसरें तशेंच कशें स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्या कारणान हांगा मडकय एक मेजर प्रॉब्लेम जाता. म्हळ्यार तर खुबशे लोक तुमी हांगा स्ट्रीट लायटी ना इंडस्ट्रीन. सेकेंडली हांगा पुलीस आउटपोस्ट ना. मडकय इंडस्ट्रीन आउटपोस्ट ना, ताकी सँक्शन जालां आमी सांगताले, बट आउटपोस्ट ना. ताच्या खातीर हांगा खुबशे कडेन आयसोलेटेड प्लेसांत लोक सोरो पिवपाक बशिल्ले दिश्टी पडटा. तुमी जर बारीक पयशा आयरू इवन सोऱ्याचे बॉटल्यो पिवन ते फोडून उडयतात थंयच. कळ्ळें? सो हो कितें जाता, फाल्यां बायल मनीस वतना फाल्यां कोणेय जर तांकां कितें हें केलें जाल्यार तुगेच आमकां हें न्ही, आनी तें बरें जायना. सो ते आमकां ती हें करचें पडटा. प्लस फाल्यां स्ट्रीट लायटी आनी जर हे आउटपोस्ट जर जाले जाल्यार खूब बरें जातलें. म्हणजे फाल्यां चोरयो जावं शकता, येतात ते बी ताजेरूय अंडर कंट्रोल येतलो. आनी हे कोणी आयले की बरें दिसना न्ही, कोण रस्त्यार बसून पिता किंवा कितेंय जाता. हे बी ते गोवनूय आसता, थोडे नॉन गोवनूय आसता, पूण आमी विचारूं शकना तांकां. अशें तुम्ही म्हटलं की तुमकां पावराचो इश्यू आसा. तुम्ही केन्ना बॅकअपाक तुमचे कडेन आसा बॅकअप किंवा जनरेटर म्हण, इन्वर्टर म्हण? ना, आमचे कडेन बॅकअप ना. पळय, आमची MSME आशिल्ल्या कारणान आमकां जरी पावर शॉर्ट जाली आनी हें जाली जाल्यार आमकां तितले ते जनरेटर घालून हें करप आमकां परवडना. बरें, तुजें कशें जाता, जनरेटर घाल्या नंतर परत तुजी लायझनिंग वाडटा, म्हणजे तुका पोल्युशन फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स पोल्युशन खूब ताका कटकटी आसा. सो ते सगळे आमकां MSME की आमी धाकटी हे न्ही, वी आर सेकंडरी पॅकेज, सेकंडरी मटेरियल आमी तयार करता. सो आमकां कशें आसा, कॉम्पिटिशनान तशें वर्कआवट जायना जनरेटर दवरप किंवा हें दवरप. सो आमकां ह्याच मेन ग्रिडाचेरूच रिलाय जावचें पडटा. आनी हय, पावराचो खूब म्हणजे फ्लक्च्युएशन जाता. म्हणजे ते म्हणटाले मे बी ते ओवरलोड आसा किंवा कोणें मे बी सँक्शन करून घेतला चड यूज करता आसा, फ्लक्च्युएशन्स जाता. आनी फ्लक्च्युएशन जाल्या कारणान एकदां ट्रीप जाता, खंयचो फ्यूज वता,
पर तांचे कंप्लेन केन्ना येवपाक एकदां टायम लागता तांकां कारण ते खंय आनी खंय एंगेज जाल्ले आसता सो हो इशू जाता खूब लायटीचो. आमचे इंडस्ट्री नाव सोनी शिक्विकम इंडस्ट्रीज. It is around total around 40 years old. मडकं इंडस्ट्री. We have shifted here last 13 years back. 2011 we have shifted. किती प्रोडक्ट्स आहेत तुमचे? We are in process equipments. Process equipment म्हणजे we are in like chemical plant जो लागता न्ही process we are making like reactors, heat exchangers, मागीर storage tanks, मागीर pressure vessels. All the items required for chemical plants, mainly for chemical plants. We are also in some export oriented equipment like oil filters, edible oil filters. They are mostly exported to African countries, some European countries, and also like Nepal, Sri Lanka and all. And plus we are directly exporting to one Japanese company called Kurita Engineering. So we are making them spare parts for press filters and they are exported to Japan. Mainly we are in equipments, fabrication and specialized equipments. किती प्रॉब्लेम्स असतात त्याचा तुमच्या इंडस्ट्रीला? Problems now we have a strength of around 80 to 90 staff. And mainly we are facing problem of voltage fluctuation. Electric voltage fluctuation. Now today there is no voltage, so some 2-3 machines are off. We cannot work. And another is water supply is there. So that is continuous problem for last so many years. Saturday, Sunday we are not getting water, and we don't use water for our production, but for cleaning, for this thing staff, washing and all that is only. No garbage collection here. Street lights are not there. Even transport here, problems are there transport, but people have now scooters and all, so that is manageable. खुबशा इंडस्ट्रीनी जेन्ना आमी वयता तेन्ना तांकां स्किल लेबराचो इश्यू जाता. तुमकां आसा? Goyan difficult skilled labor मेळपाक, so we want to rely on other states to get skilled labor, and the work, particularly the work we require, no, so and it takes long time to develop the locals. तमनाल लायन्स म्हणटात ज्यो पावर लायन्स येवपाच्यो आसात ज्यो अपग्रेडेड आसतल्यो त्यो येयले जाल्यार पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव जातले. Let us see after this thing installation. That the work is going on. Let us see. We hope for the best. But now we are facing problem. Presently we are facing problem. If we are stable, then we are also, then government is stable because we are paying GST, we are paying tax and all. And we are also giving employment to around 70-80 people. So if we grow, so our employment also grows. So that is मातशें ते लक्ष दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान. So how many years your industry is in this industrial estate? We established the unit here in 2002. So right now already 22 years done. So What are the products your industry? all the plastic furniture items, the plastic molded furniture items like chairs, tables, stools, baby chairs, all these items. But only in the range of plastic furnitures, nothing else. What are the problems that your industry faces? It's not particularly that my industry is facing some problems, but the majority of the industries in this estate are facing few problems. The first and foremost I would like to highlight is the frequent power outages. This is very daunting that when we are working here and then suddenly the load shedding is there. That is unplanned. Unscheduled load sheddings are a lot, and then more than that, the voltage underload, the voltage going down all the time,
It's a big problem. Damages our machines, damages our motors, and it's a huge cost on us. Secondly, the water supply here is very erratic. Water doesn't come on time, and the water is very less. If you just do a survey of this estate, the most of the industries here are majorly dependent on the water tanker people. But why we have placed several requests with IDC, and still they are not very forthcoming about this problem of ours. They have put up a line. Sometimes the water comes, sometimes doesn't come. But even if it comes, it doesn't satisfy the needs of the industry here. Water, electricity, good roads. These are the basic essential things which an industry needs, and especially the space also. Thirdly, the street lights, we have been requesting years and years that street lights need to be done here. The street lights are not functional most of the places. Even where they are functional, a lot more are needed. When we talk to them, they say that sometimes that it's an electricity department's job. Electricity department people will tell that IDC's job. So unnecessary, we are just held up in this matter. And a police outpost is also needed here. Although one police station has been established in Mardol, earlier it was all Ponda, small outpost was there in Mardol. Now a police station is there, but a regular check in the evening time, night time by police, and one small police outpost may do really good in as far as security is concerned over here. And more than that, the plot availability is also a huge issue. The plot allotments are very slow and few and far between. Last year, March, plot allotments had come, offers had come. The IDC normally proposes that these are the plots that are to be allotted. And this proposal was hanging. There were a lot of vacant lots here, which were known to most of the people, but they were not advertising it. Once advertised, even till now, 1 year has gone. The whole process of allotment of plot to the entrepreneurs is not yet done. Why should it take so much time? We inquire with the IDC. They keep saying that it's in process, it's in process. The screening committee is in process. But these things can be done in a very time-bound manner. The time-bound manner work is not being done as much as IDC is concerned, I think. It can be expedited. It can be looked into. Because plot vacant, a plot, if the industry comes up, definitely business will be there, more revenue to the government, more revenue to the state, more revenue to the local people here also. In our industry, we have got sufficient fire extinguishers, and both for the electrical fire as well as the other fires. And most of the units which are coming up now, the fire department clearance is required, which nowadays are proposing the fire hazard anti-fire hazard equipments and everything, the water sourcing and all those things they are proposing now. But for the earlier units, no, it was not done. We have our own extinguishers. सर म्हाका सांगा तुमची इंडस्ट्री कितली वर्सां जाली मडकय इंडस्ट्रियल एस्टेट हिंगा सर? I started in 1989 here, Madka Industrial Estate. When Madka Industrial Estate newly started, at that time I got the plot here and IDC कडल्यान plot घेतलो आनी हांवें स्टार्ट केलें. ताचे पयलीं म्हजी फॅक्टरी सकयल आशिल्ली गांवांत एक दोन वर्सां चल्ली थंय. जेन्ना म्हाका समजलें की हाका सगळे रुल्स लागतात, सॉल्वंटाक बी सगळे रुल्स लागता, म्हणून मागीर हांगा म्हणजे म्हाका एक तर हांगा चालू करपा आशिल्ली ना जाल्यार बेतोड्या. तेन्ना हांव फोंड्या रावतालो आनी म्हजें हांगा पेरंटल घर आशिल्लें. आय डिसायडेड टू स्टार्ट हियर आनी म्हाका प्लॉट मेळ्ळो आनी हांवें स्टार्ट केलें इंडस्ट्री. आनी हांगा मागीर सगळी लायसन्स घेतली, जी रिक्वायरमेंट आसा ती सगळी घेतली. किती प्रोडक्ट्स आसा सर तुमचे? हे म्हणजे सॉल्वंट्स फॉर पेंट सेंडिंग्स, म्हणजे जी पेंट्स आहा आनी इंक्स आहा, जी सॉल्वंटां लागतात ती सगळी सॉल्वंट्स म्हजे कडेन अवेलेबल आसा. थिनर म्हणजे लायक थिनर, रेड्युसर,
सगळे खंयचे खंयचे पेंटाक आनी इंक्साक तो तयार करपाक लागता, पेंट्स इंक तयार करपाक लागता किंवा ते क्लीन करपाक लागता अगेन्स्ट पेंट्स इंक्स क्लीन करपाक लागता जाल्यार ती सॉल्वंट्सां म्हजे कडेन अवेलेबल आसा. I had the knowledge and still R&D going on. सर म्हाका सांग तुमची कॅमिकल इंडस्ट्री सो कितें प्रिकॉशन्स फायर सेफ्टी मेजर्स तुमी कितें Actually फायर सेफ्टीची प्रिकॉशन घेवची पडटा. आमकां म्हाजे कडेन एक्सप्लोजीव लायसन्स आसा जे आमकां रुल्स आनी रेगुलेशन्स आसा आमकां सगळे दवरचे पडटा. हायड्रंट आसा आमचे हायड्रंट सिस्टीम आसा. आमचे कडेन अशी हायड्रंट सिस्टीम हांगा आसा की म्हणजे प्लॉट किंवा प्लॉटाच्या भायर खंय उजो लागलो जाल्यार टँक आसा तेजो व्हडलो तो पंप स्टार्ट करून ती पायप तितले लांब सबंद प्लॉट पर्यंत पावता येदे व्हडलें आमकां ते हायड्रंट सिस्टमीक दिला. ते चालू करून आमचे आनी खंयचोय उजो पालोवंक शकता विदीन माय प्लॉट एरिया एंड इवन आवटसायड प्लॉट एरिया. ताका लागून केन्नाय हाजे भायर केन्नाय मे म्हयन्यांत बी जर उजो पेटलो आमी आमचे चालू करता आनी आमच्या कंपाउंडाच्या भायलो सुद्दां उजो पालयतात. दॅट सेफ्टी बूट आसात तांचे कडेन कॅप्स आसा ते ऑल दोज सिलिंडर्स आसा त्या जाग्यार दवरलेले आसा. सो ऑल दोज रुल्स वी मेंटेन एंड वी डू इट. असो केन्ना असो इन्सिडंट असो केन्ना हांगा अजून पर्यंत तरी घडूं ना एंड दॅट इज गोईंग ऑन. एडिबल इंक दीस इज अंडर FDA अप्रुवल. एडिबल इंक हें हाका लागता केकाक बिकाक घालपाक लागता. CMYK हे 4 बेजीक कलर्स आमी तयार करता अंडर FDA रुल्स आनी इट गोज टू बेंगलोर, मैसूर, कलकत्ता सुद्दां गेला आमचे प्रॉडक्ट. गुजराता वता गोंयांत 1-2 पार्टीज वापरता. दीस इज द लेटेस्ट आमचो इन्क्लुजन ऑफ दीस प्रॉडक्ट्स. बाकीचे इन थिनर्स एंड पेंट्स R&D चालू आसता. फॅक्ट्रीज एप्रोचेस थोडे फॅक्ट्री एप्रोच जाता कारण तांकां कॉस्ट डिफरन्सूय जाय आसता. थोडे आतां बरे कंपनीचो पेंट येता ताचे बरोबर थिनर तांकां खूब म्हारग दिता. बट इफ इट इज कॉम्पेटेबल ते थिनर जर कॉम्पेटेबल आसल्यार चीप मेळटा रिजल्ट सेम मेळटा देन दे बाय फ्रॉम अस. सो वी ऑल्सो सर्व अकॉर्डिंगली वी सर्व दोज कंपनीज. वी वॉन्ट टू एड मोर कॅटेगरीज इन रिसायकलिंग हियर. सर हांगासर कितल्यो इंडस्ट्रीज सद्या चालू आसा? टोटल 84 म्हाका दिसता 69 युनिट रनिंग आसा कळ्ळें न्ही. सो बाकीच्यो बंद पडल्या मे बी बँके खातीर बंद पडल्या आसतल्यो आनी इतल्यो बाकी 69 आर रनिंग युनिट्स. कितें प्रॉब्लम्स आसा आमकां मेजर इंडस्ट्रीज म्हणजे पावर इज लायक अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. तुमी जाणा न्ही ती आमकां क्वॉलिटी पावर मातशी मेळ्ळी न्ही विदाउट एनी इंटरप्शन. तुम्ही जाणा गव्हर्मेंट प्रत्येक वर्सा पावर हायक करता. सो ते हायक करता वी एक्सपेक्ट अ क्वॉलिटी पावर सप्लाय अनइंटरप्टेड. पावस सुरू जाता बी इंटरप्शन खूब वाडटा एस्पेशली इन जून जुलय. जरी आमी अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा पूण म्हाका दिसता सगळे कडेन तें अजून जावना इन्फ्रास्ट्रक्चर. ती जावपाची गरज आसा. वी वॉन्ट क्वॉलिटी पावर सप्लाय कळ्ळें न्ही. आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा सर तुमकां गार्बेज बी कलेक्शन जाता? गार्बेज कलेक्शन हांगा अजून जावना. सगळे पेपराचेर आसा पूण फुडें गव्हर्मेंट म्हाका दिसता करपाची तांची तयारी आसा दाखयता ते डिस्कशनान बी. पूण तें प्रत्यक्षान जावपाची गरज आसा कळ्ळें न्ही. तें जाल्यार खूब बरें जातलें. हांगा एक ओपन लँड घेवन जर सेग्रिगेट करता इवन तुगेलें प्लास्टीक वेस्ट आसता कळ्ळें न्ही तें सुद्दां सेग्रिगेट समज जाता हांगा मडकयचें मडकय सेग्रिगेट करून घेवन गेलो कोण तरी जाल्यार खूब बरें जातलें. क्लीन उरतलें एनवायरमेंट. आनी ऑल्सो वॉटर हार्वेस्टिंगाची गरज आसा. हांगा पिट्स मारिल्ली आहा पूण ती म्हाका दिसता प्रत्येक वर्सा ती उसपुवपा जाय काडपा जाय सो दॅट वॉटर पर्कुलेट इनसायड. ओगी फोड मारलें म्हूण जायना. प्रॉपर मेथडान ती करपाची गरज आसा. सो दॅट वॉटर टेबल इज इनक्रीज. सो तेवूय म्हाका दिसता केल्यार मातशें बरें जातलें फुडें कळ्ळें न्ही. कितली वर्सां जाली आसा तुमी हांगासर आसा आनी कितली वर्सां जाली इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू आसा? ही म्हाका दिसता 1995 सुरू जाल्ली.
सुरू जाल्ली तेन्ना हांगा कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें, म्हाका पावर सुद्दां नाशिल्लें. तेन्ना हायकोर्टाची बॅन आयली, तुमकां खबर आहा, कळ्ळें न्ही. तेन्ना हांव 19 वर्साचो आशिल्लो, तेन्ना सुरवात जाल्ली, कळ्ळें न्ही. सो चालू करपाक 2 वर्सां आमकां पावर ना. 2 वर्सांची लिटरली आमकां जनरेटर चलोवपा पडलें. सो थंयच्यान हांगा सुरवात जाली. आतां इल्लें इम्प्रुवमेंट जाला दिसता, पूण आनीक खूब जावपाची गरज आसा, कळ्ळें न्ही. सो रोड्सूय बरे जाल्या. रोड्स पयलीं कांय नाशिल्ले हांगा, सो रोड्स इम्प्रुवमेंट आसा. आनी म्हणल्यार उदकाची गरज आहा. उदक 1997 जे टाकी कॅपॅसिटी केल्ली तीच आसा, कळ्ळें. तुमी जाणात इतली इंडस्ट्री वाडल्यो, उदकाची गरज वाडत आसा. सो ते दृश्टीन मातसो विचार करपाची खूब गरज आसा. ताका इनकमींग वॉटर मेळना IDC PWD कडल्यान. आमी खूब जाणां सांगून सुद्दां थकले म्हणल्यार तुमी. सगळे GSI क सांगलें, मागीर आमचे IDC ऑफिसर मिटिंगी जाताल्यो, थंय सुद्दां खूबदां रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. पूण ते फुडें सरना, कळ्ळें न्ही. सेंट्रा कडल्यान मातशें आयकूं येता की सेंट्रा कडल्यान फंड आयिल्लो आहा, 130 कोटी कितें येयला म्हूण आयकूंक येता. सो ते सारकें सिस्टमॅटीक युटिलायजेशन जातून इंडस्ट्रीक बेनिफीट मेळटलें इन टर्म्स ऑफ वॉटर जावं पावर जावं, दीस आर मेन. आनी रस्ते हें समज आमकां मेळत न्ही, खूब बरें जातलें. आनी बारीक बारीक इश्यू लायक कॅन्टीन बी ते आसात. हांगा मडकय आमकां कॅन्टीन अजून जावना. गेली म्हाका दिसता 8-10 वर्सां अजून कॅन्टीन तशेंच आयडल पडे. खूब जाणां लोकल म्हाका एप्रोच जाता की म्हाका कॅन्टीन सुरू करपाक मेळटलें. म्हणल्यार IDC एप्रोच जाय, वी सपोर्ट यू. लोकल कोण आसा ताका म्हणल्यार फर्स्ट प्रिफरन्स. पूण मदीं अशें आयकूंक येता सेल्फ हेल्प ग्रूप तांकां ते प्रिफरन्स करतले, म्हणून तांकां दिया. लोकल कोण आहा तांकां मातशें दिल्यार एक मातशें बरें जातलें, कळ्ळें न्ही. तांकां लायव्हलीहूड हय, वी हॅव टू प्रिफर लोकल्स. वॉट एवर हांगा मडकय जें आसा न्ही, जी काम करता म्हण, कोणाक इंट्रस्ट आसा धंदो करपाचो, तांकां ते प्रिफरन्स दिवपाची गरज आसा. सो तशें दिलें जाल्यार सगळ्यांक बरें जातलें, कळ्ळें न्ही. सो तशें. आनी दुसरें म्हणल्यार गेटींग मॅनपावर. आमकां वर्कर कॅटेगरीन कितें जाता, लेडीज मेळटा, लेडीज कामाक येता बाबडी, कळ्ळें न्ही. पूण जेंट्स वर्कर कॅटेगरीन कित्याक इंट्रस्ट दाखयना कामाक, हें अजून म्हाका कळना. वी गेट हार्डली. सो वी हॅव टू फॉर हार्ड वर्क वी हॅव टू गेट वर्कर्स फ्रॉम ओरिसा, झारखंड थंयच्यान हाडपाचें पडटा. हाडलें म्हणटा तांकां हांगा रूम दिवपा जाय, हें तें आमकांय म्हारग पडटा तें. लोकल मेळ्यार मातशें कामाक जर मेळत जाल्यार खूब बरें जाता, पूण तें मेळना आमकां, कळ्ळें न्ही. सो आमकां खूब प्रेशर येता फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, फोन येता लोकल घे. म्हणून आमकां दिया, आमकां जाय, गरज आसा. इवन हांव हांगा लोकल सरपंचाक सुद्दां म्हणटा की तुमचे लोकलिटीन कोण बेकार आसा, कितें आसा, आमकां लिस्ट दिया, आमी ती कंपायल करुया जाय जाल्यार. कोणाक घेवपा जाता आमच्या हाजेर, थोड्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर स्किलाची स्कील पळोवन तशें तूं करपा जाता. वी कॅन वर्क टुगेदर. आमचो सामको फूल सपोर्ट आसतलो फॉर लोकल्सांक कामाक लावपाक, कळ्ळें न्ही. सो तशें. एक तुम्ही सुंदर म्हटलें की लोकांचाक आमी म्हणटा की घेवपाक जाय इंडस्ट्रियल एस्टेटी, आनी तुमी ती ऑपॉर्च्युनिटी दिता. पूण आमी आयचे यूथ पळयता की ते मशिनरी म्हण किंवा स्किल्ड लेबर जे आसतात थंय खंय तरी कमी पडटा. आनी खुबश्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन जेन्ना आमी वयता त्या वेळार आमकां खुबश्यो कंप्लेनी आयकूंक येयल्या की स्किल्ड लेबर मेळपाक प्रॉब्लम जाता, म्हणून ते भायर प्रिफरन्स दिता. दुसरी गजाल सर आनी की आमी बाकीच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन जशें पिसुल्ले, बेळी किंवा पिल्यान आमी पळयलें की फायर इश्यू जाल्लो. सो हांगासर तशें जावंक जायना म्हणून हांगासर कितें सोय वेवस्था कितें आसा? हांगा तुमी पळयशात न्ही, फायर हायड्रंट लायन्स खूब कमी इंडस्ट्री कडेन आसा. की स्मॉल युनिटाक ते सगळ्यांक ते परवडटा अशें ना. फायर सिस्टम घालपाक ताका जागो कमी आसता, व्हडली टाकी बसोवपा जाय. सो एक आमी अशें मदीं डिस्कशन जालें आमचे एसोसिएशना मार्फत की कोणा कडेन हायड्रंट सिस्टम्स आसा न्ही, तांचे सरावंडींग कोण आहा युनीट, फाल्यां कितेंय उजो लागलो दे शूड सपोर्ट होज पायप जॉइन करून दे कॅन हेल्प आउट, कळ्ळें न्ही. अशें आमी सुद्दां केल्लें. आमच्या मदीं एक शेजारीक उजो लागिल्लो, म्हणजे लागपाक वतालो. ही अप्रोच वी इमिजिएटली मिटिगेटेड विथ अवर फायर हायड्रंट सिस्टम. सगळे कडेन पावता अशी ना लायन. सो हांव एक अशें करपा जाता की IDC आहा पळय न्ही, IDC सुद्दां लायन घालून अशें प्रपोजल आसा तांचें एक्चुअली, आनी प्रॉपर हायड्रंट सिस्टम्स घालून फाल्यां अशी उजो बी लागलो न्ही खंय जाल्यार तो पावपाची ती क्षमता आसपा जाय. सो दॅट लॉस ऑफ द इंडस्ट्रीज मिनिमायज, कळ्ळें न्ही. तशें एक म्हाका दिसता एक धोरण करपा जाता IDC घेवन. सो अशें म्हाका दिसता. हांगासर युनिट्स आसता ते कितें 24 hours काम करता काय तेंची शिफ्ट्स प्रमाणे आसता? आनी हांगासर सेफ्टी मेजर्स कशें कितें आसा? ना, हांगा कितें जाता, थोडे युनीट आहा त्यो रावंड द क्लॉक, लायक फार्मां आसा हांगा, कळ्ळें न्ही. चड ना, एकूच आहा फार्मां, एक बंद पडलें ऑलरेडी. आनी थोड्यो पावर रोलिंग मिल्स आसा,
सम युनिट्स आर रनिंग रावंड द क्लॉक, प्लास्टीक मोल्डिंग करपी आसा, तर थोडे युनिट आहा ते रावंड द क्लॉक चलता, कळ्ळें न्ही. सो सेफ्टी दृश्टीन म्हणजे हांगा एक हांव पळोवपा येता की हांगा स्ट्रीट लायट वचून गव्हर्मेंटान आमकां खूब आश्वासन दिलें. म्हणजे हांगा IDCचे लोक आयले, मिटिंग्यो जाल्यो, ताका ऑलमोस्ट वर्स 1.5 वर्स जालें, प्रॉमिसीस दिल्ल्यो आहा, पूण अजून स्ट्रीट लायट आमकां तशी अजून घाल्ली दिसना. तो रातचो मातसो काळोख जाता, कित्याक थोड्यो लेडीज आहा त्यो ओवरटायम करता, लेट वता, सो कितें इन्सिडंट जावपा जायना जाल्यार सेफ्टी खातीर. सो स्ट्रीट लायट इमिजिएटली ऑन वर फुटिंगाची करपा जाय. इवन आय प्रपोज पेट्रोलिंग, पुलीस सुद्दां पेट्रोलिंग रातचे, मे बी मिडनायट चोरयो बी जाता थोड्यो, मे बी आफ्टर 11 o'clock, 2-3 बी अशें एक रावंड मारलो न्ही, कळ्ळें न्ही, की चोरयो वाडल्या हांगा. हांव पळयता थोडे आमचे सुद्दां सुपरवायज कोण स्कुटराचे पार्ट व्हेले, स्कुटर चोरून घेवन गेल्यो, हें खूब वाडत चल्लां. सो तें हें करपाक म्हाका दिसता एक पेट्रोलिंग सुद्दां, पुलीस पेट्रोलिंग करत न्ही, आमकां पोस्ट नाका ओके, कॉस्ट ओगीच जातलो गव्हर्मेंटाकूय. एक पेट्रोलिंग रावंड मारलो न्ही, खूब बरें जातलें, कळ्ळें न्ही, अशें म्हाका दिसता. आनी एक गजाल की काहीशे इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी प्लॉट्स खाली असतात, सो लँड अलॉटमेंटा खातीर किंवा प्रोसिजर असता, तो प्रोसिजर कसो कितें असता आनी कितलो वगत लागता? ना, एज फार एज मडकय म्हाका दिसता लँड देर आर हार्डली फ्यू एवेलेबल आसा. पूण म्हाका पळोवपाक अशें दिसता की गव्हर्मेंट पयलीं एडवर्टायज घालतकीर प्रत्यक्षांत तो प्लॉट जो पर्यंत तांचो प्रोसिजर ते फॉलो करता आनी गव्हर्मेंट प्रत्येक हाजे काय अलॉटमेंट जाता, एका वर्साचे वयर वता. सपोज कोणी कस्टमर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एप्रोच जालो, तूं वाडो एक्सपान्शन कर, तो कितें करता, तो बेगीन IDCक एप्रोच, आपल्याक जागो जाय, सो तेन्ना IDC म्हणटा राव रे, मातशी एडवर्टायज आमी येतली पेपरार, तूं मातसो राव. ती एडवर्टायज येवपाकूच 6 म्हयने वता, आनी बाय दॅट टायम दे अलॉट इट टेक अनदर 1 year. सो 1.5 वर्स खंयचोच कस्टमर तुका रावचो ना. आयदर यू वील गिव कमिटमेंट टू द नेबरींग स्टेट, आपूण ताजे कडल्यान घेता म्हणून, कळ्ळें न्ही, ऑर तो म्हणटलो तूं आनी फुडें सरूं नाका, पुरो. अशें म्हाका दिसून येता, कळ्ळें न्ही. म्हजे क्लोज फ्रेंड्सां मार्फत सुद्दां तांकां अशें प्लॉट रोखडे मेळना, गोंयकार आसुनूय बी, कळ्ळें न्ही, खूब वेळ लागता. सो तें मातशें बेगीन समज जायत, सम प्लॉट जाय विदीन बाबा 3 म्हयन्या भितर तुका प्लॉट मेळटलो एप्रोच जालो जाल्यार. कॉन्फिडन्स IDCन सुद्दां दियात आमकां, तर खूब जाणां आमचे यंग एंटरप्रेन्युअर ते फुडें सरपाक शकता. आनी प्रोसिजर आमकां मिनिमम आसपा जाय, चड वेळ लागपा जायना, टायम बावंड 3 म्हयने. म्हाका प्लॉट जाय, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिलो हांवें, बँकेन सँक्शन लेटर हाडलें, दिलां, प्रोजेक्टा एप्रुवल आहा, इमिजिएटली शूड बी गिवन ऑन प्रायोरिटी, कळ्ळें न्ही. तशें केल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. हांगा पावर कन्जम्पशन तुमची टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेटीची कितली बरं? पावर कन्जम्पशन आमी तशें फायंड आवट करूं ना, पूण हांगा सबस्टेशन बरें व्हडलें आहा, म्हाका दिसता 6 MHz आसतलें म्हाका दिसता. म्हणून मदीं आमी अशें सांगिल्लें की फुडें आनी एक स्टँड बाय एक ट्रान्सफॉर्मर, फाल्यां हो समज ट्रान्सफॉर्मर कितें इशू जालो, एक स्टँड बाय तुमी एक प्रपोज करा, सो दॅट मेजर कितें अशें फेलियर समज ट्रान्सफॉर्मर फेलियर जालो जाल्यार आमकां मातशें बरें पडटलें, कळ्ळें न्ही. सो ताजेर एक डिसिजन घेवपा जाय, इनवेस्टमेंटूय खूब आहा तें करपाक. सो गव्हर्मेंटान तें एक डिसिजन घेवपा जाय फुडें, कळ्ळें न्ही. पावर बॅकअप तुमच्याकडे तुमच्या इंडस्ट्रीज ज्या आसात तेंच्या कडेन आसा? ना, चडशे मिडियम स्केल आहा तांचे कडेन जनरेटर बॅकअप आसा, कळ्ळें न्ही, तर तो खूब जाणांक बऱ्याक पडटा. पूण स्मॉल स्केल आहा, बारीक युनिट्स आहा पळय न्ही, सगळ्यांक ते इनवेस्टमेंट करपाक परवडना, आनी युनिटीचो कॉस्टूय मातसो म्हारग पडटा न्ही डिझल म्हणटकीर. सो सगळ्यांक तो एफोर्डेबल जाता असो ना. आयज आमी असले मडकय IDC हांगासर, आनी हांगासर तुमी पळोवं शकता की हांगासरले रस्ते हे बरे कंडिशनान आसा, वायड आसा, जशे इंडस्ट्रीक खंयचे जाय पडटा तशें आसा. हांगासर तांकां ज्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकां मेजर प्रॉब्लम्स आसा ते म्हणजे लायटीचो. हांगासर लायट कंटिन्युअस फ्लक्च्युएट जायत रावता. तशेंच स्ट्रीट लायटीचो हांगासर काही इंडस्ट्रींक प्रॉब्लम आसा, म्हणजे हांगासर स्ट्रीट लायट ना, आनी जेणे करून त्या कारणां खातीर ज्यो रातच्यो शिफ्टाक जर लेट जालो जाल्यार तांकां ज्यो हांगासर काम करपी आसात तांकां प्रॉब्लम जाता. तशेंच आमी बाकीच्या इंडस्ट्रीन जेन्ना वयतात त्या वेळाचेर आमकां चडशे दादले पळोवपाक मेळटा, पूण हांगासर आमकां एक वेगळी गजाल पळोवपाक मेळ्ळी, ते म्हणजे हांगासर गोंयकार बायल्यो ज्यो आमी वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीनी भोंवले त्या इंडस्ट्रीनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. प्रत्येक इंडस्ट्रियलिस्टांनी सांगलें की हांगासरल्यो बायल्यो ह्यो गोंयकार बायल्यो काम करपाक रेडी आसता, आनी खरीच एक अभिमानाची गजाल की गोंयकार बायल्यो आयज इंडस्ट्रीनी फुडें आसात आनी खंय ना खंय तरी आपली एक स्थान वेगळें निर्माण करून घेतात.